जेन्ना अमित बाब पालेकराचो इंटरव्यू केल्लो तांणी तुमकां खुबश्यो गजाली म्हळ्यो ताचेर येवया आमी. तातूंतली पयली गजाल जी आशिल्ली दॅट युअर पार्टी इज वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ BJP. थंयच्यान सुरवात करया. ही गजाल तो म्हाका दिसता खूब पयलींच्यान म्हणत आसा आनी आतां तो आनी म्हणटा. तेजें रिजन सिंपल की दिसान दीस तेंची पार्टी आनी तेंचे अलायन्स एक्सपोज जायत आसा. सो जर डायरेक्ट राग जर कोणाचेर काडटलो जाल्यार आमचेर तेका काडपाक जाय आनी काँग्रेसीचेर तेका काडपाक मेळना. कित्याक तुमचे कित्याक राग काडप? आमचेर म्हणजे कशें आहा, आयज जर काँग्रेसीचेर काडलो आनी काँग्रेसीन जर सारकेंच मनार घेतलें की सेंटाक्रूज सीट घालता म्हणून, जाल्यार हो पडलो फोंडान. हो आतां भाशींक बांदून रावल्लो आसा. सगळ्यान आयज जर गोंयान कोण डेस्परेट आसा MLA जावपाक जाल्यार तो अमित पालेकर फर्स्ट. म्हणून तो दीसभर सगळ्यां कडेन आपली जोडी घेता आनी भीक मागत आसता अलायन्साची. अलायन्स करया, अलायन्सचे पार्टनर वयर झगडटा जाल्यार तो हांगा भीक मागता. आरजी तेज्या कडेन येवची ना ताका खबर आसा आनी तेका लागून तो आरजीकूच टार्गेट करप, आरजीक BJPची बी टीम म्हणप, हें तो काम करता. हो एक असो राजकारणी आसा जेका येदे व्हडले पार्टी प्रेजिडंट, एका आम आदमी पार्टी येदी व्हडली पार्टी, ह्या पार्टीचे तेका प्रेजिडंटशीप गोंयान मेळटा आनी पार्टी ग्रो करपाची सोडून तो आपल्याच सिटाचेर फोकस दवरून आहा थंय. आनी ते सुद्दां अलायन्साच्या खुस्ताचेर आपूण जिखतलो म्हणून तो आसा.